एवरीवन, कशें आहाय तुम सगळीं? आई होप तुम सगळीं बरें आहाय म्हण. बिफोर स्टार्टिंग विथ द व्हिडिओ रेसिपी व्हिडिओ स्टार्ट करचें पयलें आय वूड लायक टू थँक ईच एंड एवरी वन की आमगे 2.8 सबस्क्रायबर्स जाले म्हण एंड विदीन 1 year. सो आयज 11th Feb एंड आयच्या दिसा हांवें म्हगेलो फर्स्ट व्हिडिओ अपलोड केलेलो शाकुती व्हिडिओ, मटन शाकुती न्हू रे मामा? Yes, mutton shakudi. So behalf of me, mama, my entire family, thank you so much. थँक यू सो मच तुम सगळ्यांक. तुम मुगे रेसिपीज व्हिडिओज मागीर बरें कोण लायक शेअर सबस्क्रायब बीन केल म्हूण आनी आमकां तूं सपोर्ट दिल म्हूण आमी अशें करून आमगे यूट्यूब फॅमिली आनी इनक्रीज करुया. Thank you guys, thank you so much and by God grace आमगेलो 1 year बरो कोन्न गेलो तुमचे बारा and I hope आनीकूय वर्सां बरे भाशेन गेल्या पुरो म्हूण and तुम तेक सपोर्ट करीत रावाय एबनेराक. तेगे रेसिपी व्हिडिओज घराको ट्राय कोराय, बरे आसताय तेगेले रेसिपीज जो तो घात तो एंड हांवूय बी व्लॉग्स बी घातोले. सो वन्स अगेन थँक यू. रेसिपी व्हिडिओ स्टार्ट कोता. ओके. हाय एवरीवन, कशें आहाय तुम सगळीं? सोजमोता तुम सगळे बरें आसता म्हण तर हांवूय बरो आहा. आनी आज आमी कोताय चिली चिकन आनी आमी कितको कोताय ते आमी तुमचे बारा शेअर कोताय. तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आनी तुम कितको कोताय ते आमकां सांगाय. चलया आतां आमी चिली चिकन करपाक. आज हांव तुमकां चिली चिकन करपाक दाखयता. सगळ्या पयलें एक चिकन घेयलां आनी तेका बरें को धुयलां. आतां तितून सगळ्या पयलें मीठ लायता. हाफ टेबल स्पून अशें मीठ लायलां. व्हडलें धाकलें टेबल स्पून आनी तेका बरें को मिक्स केलां. आनी मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला तो एक 1.5 टेबल स्पून अशें घायला आनी तेका बरो को मिक्स केला. आनी तेका मॅरिनेट करपाक मातशें गो तशें दवरपाचें एक 10 मिनट अशें. मॅरिनेशन बरें लागो जाय म्हूण तेका बरें करून दवरपाचें. आतां तेका मॅरिनेट केलें 10 मिनटं आनी आतां तेका तूं रेशाद मसाला घायला. तो तांबडे मसाला आसो तो हांवें जायत्या व्हिडिओ तेजी रेसिपी आसतो मुगेली आनी तो घायला आनी तेका बरें को मिक्स केला. आज 65 कबाब मसाला हाडा तो घात तितून आनी तोय बरो मिक्स करपाचो. तो एक 2 टेबल स्पून अशें घायला आनी तेकाय बरें को मिक्स केला. आनी तेका तशें करून आयको मातशें को दवरपाचें एक 15 मिनटं अशें बरें मॅरिनेट जावपा. आनी तो मसाला तेका बरो लागपा तेणें ओडोन घेवपा मातसान तेका आनी तें मागीर मेळया. सो गायज आतां तेका 15 मिनटं मॅरिनेट केलें आनी आतां तितून 2 तांतीं घाता आनी तांतीं घालून तेका बरें को मिक्स करपाचें. बरें को मिक्स कोरया तांतीं तेका बरें लागपा. आनी तितून घालपा आनी कॉर्नफ्लावर घेयला, मैदा घेयला आनी 2 मॅगी घेयल्याय. तुम केसल्यो घेयाय वेजिटेबल ना चिकन बीन आनी आतां त्यो मॅगी तितून घायल्याय. आनी फूड कलरूय घेयला. तुमकां जाय जाल्यार तुम फूड कलर घालपा जाता नाल्यार फूड कलर स्किपूय करपा जाता. आनी मागीर त्यो मॅगी घालून तेका बरें को मिक्स करपाचें. आनी आतां तितून 4 टेबल स्पून मैदा घाता. तुमगे क्वॉन्टिटी चोयन घालाय कितू घालपा तें. आनी आतां तेका बरें को मिक्स करपाचें. आनी 2 टेबल स्पून असो कॉर्नफ्लावर घायला आनी तेकाय बरें को मिक्स केला कित्याक तें बरें दाट जायलें न्हू तें घायल जाल्यार तेका बरें को मिक्स करपाचें. आनी तो फूड कलर घेयलो न्हू रेड फूड कलर तो घायला थोडोसो आनी तेकाय बरो को मिक्स केला. तुमकां जाय जाल्यार घालाय नाक जाल्यार घायनाकाय. आनी तेकाय मिक्स करून मातशें एक 2 मिनटां दवरपाचें आनी मागीर तेका गरम गरम तेलार डीप फ्राय करपाचें. तें मागीर दाखयता तुमकां.
आतां तेल घायलें कढाई आनी तें बरें गरम जालें आनी आतां तितून तो चिकना मसाला बीन लायलो न्हू तो घायला चिकन घायला फ्राय करपाक आनी चिकन बरें डीप फ्राय जावपाचें हांव स्लो फ्लेमीचेर दवराय चड हाय फ्लेम दवरनाकाय आनी बरें को फ्राय करपाचें मातशें गोल्डन ब्रावन बीन तशें करून जावपासून मागीर फ्राय जाल म्हणटकीर दाखयता तुमकां सो गायज म्हगे चिकन फ्राय करून जाणून जाय काय बरें फ्राय जालें तें अशें को फ्राय करपाचें आनी चड करपावपा न्हू आनी आतां मुखार कितें करपा तें दाखयता तुमकां सो आतां एक आणी दवरल्या गॅसीचेर आनी तितून थोडेंशें तेल घायलां आतां बारीक लसूण कट केलो न्हू ती घायला तितून खोंडा ती बरी फ्राय करपाची आनी मागीर ती तितूंकूच करीपत्ता घालपाचें करीपत्ता पानां आनी ती बरी फ्राय करपाची बरी फ्राय करायचें घालपाचें दाखयता आनी आतां तें फ्राय जालें आनी आतां तितून पियाव घालपाचें एशें करून न्हू क्यूब्स एश कट केले पयलीं पियाव 4 कुडी करून मागीर ते केले ओपन केले आनी मागीर तेंय घालून बरें को फ्राय करपाचें स्लो फ्लेमीचेर बरें फ्राय कोराय तें आनी आतां पियाव मातशें भाजलो आनी आतां कॅप्सिकम कट केले न्हू तेय क्यूब्स कट केले आतां ते घालपाक तितून आनी तेका बरें को मिक्स करून मातसो गो तेका मातशें मोव जावपासून फ्राय करपाचें आतां तें भाजलें आतां तितून एक कुल्यार रेशाद मसाला घायला आनी तेकाय बरो करून खोंडान भाजपाचो मातसो गो बरो स्लो फ्लेमीचेर दवरशिकपा तेका आतां रेशाद मसाला बरो भाजलो आतां तितून 2 टेबल स्पून अशें रेड चिली सॉस घायला आनी तुम कितको कोताय तें आमकांय सांगाय आं आनी आतां तितून टमॅटो केचप घायला 2 टेबल स्पून अशें आनी तेकाय बरें को मिक्स करपाचें मागीर आनी एक्स्ट्रा सॉस जाय जाल्यार घालपाक जाता क्वॉन्टिटीचेर आनी आतां तेका बरें करून मिक्स केलें म्हणटकीर तितून तें चिकन फ्राय केलो न्हू तें घालपाचें आनी आतां तेकाय बरें को मिक्स करपाचें सो गायज आतां आमगे चिकन जालें रेडी आनी तुमकां जाय जाल्यार वयल्यान कोथमीर ना जाल्यार स्प्रींग ऑनियन कट करून घालपाक जाता आनी आमगे रेसिपी कशी जाली ती आमकां कमेंट्सां सांगाय आनी तुमी आमगे चिली चिकना रेसिपी ट्राय कोराय तर आख्खो विडियो कंप्लीट चोयल म्हण तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी आमगे विडियो लायक जालो जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय फ्रेंड्सां बारा आनी कोण न्यू आहाय ती सबस्क्रायब कोराय आतां आमी बेगीनू मेळया आमगे न्यू रेसिपी घेवन बाय बाय